मतदारसंघात आभार व्यक्त करता, कारण गेल्या निवडणुकीत तरी आमकां हार पत्करची पडली. या मतदारसंघातल्यान फुडें वर्षी इतरांपेक्षा आमी बरी आघाडी दिल्ली कडेन आसा. थोड्यांनी तात्पुरते आपलो विजयोत्सव साजरो केलो, पण आयज आमी सगळ्यांक बसले कडेन आसात, जमले कडेन आसात. नरेंद्र मोदी देशाचे एक नेतृत्व, एक लाडके नेते आयज तिसरी पावटी भारतीय जनता पक्षाचे प्रधानमंत्री म्हणून शपथविधी घेतात. त्या निमित्तान आमी हो जल्लोष साजरो करपाक हांगा सगळे कार्यकर्ते हांगा जमले कडेन आसात. तुमचे हांव सगळ्यांचे स्वागत करता. कित्याक जमले आनी थोड्याच वेळान म्हणजे 7:15 बरोबर देशाचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी 7:15 तिसरी पावटी आयज शपथविधी घेतले. हेचो सगळ्यांनी तुम्ही आस्वाद घेवचो. तेचे पयलीं हांव तुमच्या परत एक पावटी ह्या मतदारसंघात जर क्वचितच थोड्यांनी एक क्षणापुरती फोगोट्या मारण लावन एखाद्या वेळेस विजय जल्लोष सादर केला आसतलो, पूण तेच्या मोबदल्याक आयज आमचे सगळे कार्यकर्ते योगदान जे जितले आमी काम मतदारसंघात केले, जे यश आमकां मेळ्ळे कडेन 5.5 मताचे मताधिक्य आमी ह्या मतदारसंघातल्यान दिल्ले कडेन आसा. त्यामुळे कोणी कितले आमचे हे करूं, आमचो मतदारसंघ व कार्यकर्त्याच्या बळाचेर अजून पर्यंत ताट मानेन उबो आसा आनी हेचे फुडें आसतलो. कारण हे सगळे तुमच्या कार्यकर्त्याचेर तुम्ही सगळे जे कार्यकर्ते पंचायत सदस्य सगळे आमचे कार्यकर्त्याची जी टीम आसा ती बरे प्रमाणे काम करता आणि यश आमकां सदोदीत मेळटलें. कारण तुमकां तुमचो जो वाटो आसा तो मोलाचो आसा. परत एक फावटी तुमकां भारतीय जनता पक्षाच्या मंडळाचे सगळे हात जोडून तुमचे अभिवादन करता, आभार व्यक्त करता. कारण तुम्ही जीव तोडून काम केलें म्हणून तर आमकां हे फ्रेम मेळ्ळे कडेन आसा. सगळे कार्यकर्त्यांची विनंती आसा की आमी आतां सगळ्यांनी हांगच्यान परत घर वयता ऑफिसा कडेन परत एक फावटी 5 मिनटाक जमपाचें आणि हेचे फुडें तुमकां आयज माननीय मंत्री आमचे नाद रिजाल्ट आहेत. तुमकां कसलीच भिवपाची गरज ना. माननीय मंत्री सदांच आमचे बरोबर आसा आणि ह्या सगळ्या कार्यक्रमाच्या फाटल्यान सगळो माननीय मंत्र्याचो आणि प्रदेशाचो आमचो सगळे हातभार आसा. त्यांच्या आदेशानुसारच आमचो हो कार्यक्रम आयज घडले कडेन आसा. असो कार्यक्रम क्वचितच खंयच्या मतदारसंघात घडला आसतलो, पण तुमच्या सगळ्यांक हांव अभिनंदन परत एक फावटी करता. कारण तुमी सगळे मारलेले उल्याक कुल दिवन हांगा येयले आणि हो बरे प्रमाणे हो आमचो कार्यक्रम सादर केलो. त्या बद्दल तुमकां सगळ्यांचे अभिनंदन करता, सगळे आभार व्यक्त करता. आयज सगळे इंडियाभर आयज एक हिस्टॉरिकल मुवमेंट आमच्या खातीर, कित्याक की आमच्या देशाचे जो प्रधानमंत्री आसा माननीय मोदीजी परत 3rd टायम शपथविधी करून येता, शपथ घेतलेली आसा आणि आमी सगळीं जाणां खूब खूश आसा की जितले आमी पयला 2 टर्म मोदीजीची जे आमकां डेव्हलपमेंट इंडिया जे 3rd हे आसा डेव्हलपिंग नेशन जाल्लेली आसा. सो आनी आमी चिंतता की ह्या टर्मान आणि हेच्याकून बीन बरें काम करतले आणि सो आमी सगळे कार्यकर्ता आसा ते खूप एक्सायटेड आसा की मोदीजीचे आणि ह्यो बरो एक खुशीचो दीस आसा आमच्या खातीर. आज खरेंच उत्साहाचो दीस हा अख्ख्या मुरगांव वासियांक आणि गोंया भितर आणि भारता देशात. कित्याक तिसरे फावटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टीचं सरकार स्थापन करता आणि गेल्या 10 वर्सांक जी योजना तेंच्यांनी गोंया सरकाराक दिल्ल्या कितलीशीच गोंयाची उदरगत जाल्ली आहा आणि येणाऱ्या वेळान हेच्यापेक्षा आणि डबल जावची, जेणे करून जास्त इंडस्ट्रीज येवच्यो. जे एक विषय सतयता आमच्या सगळ्या आमदारांक आणि मंत्र्यांक की एम्प्लॉयमेंट वाडपाक जाय, एम्प्लॉयमेंट जास्त जावपाक जाय. बऱ्याच बऱ्यो इंडस्ट्रीज गोंया भितर नॉन पॉल्युशन इंडस्ट्री येवन सगळ्यांक एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक सुद्दां हातभार लागतो. जेणे करून कितें आहा की इकॉनॉमी गोंयाची वाडटली आणि जी इकॉनॉमी आमी करता की 5th आहा नेशन ते 3rd इकॉनॉमिक नेशन जावपाचो प्रयत्नशील सगळे यशस्वी जावचे अशेंच सगळ्यां कडेन मागता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.